मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान एक जॉब एडवर्टिजमेंट घाल्लेले ऑक्टोबर 2024 लास्ट इयर एक जवळ जवळ 10-11 म्हयने पयलीं आनी तेज्या मागीर तेंच्यांनी आनी तेजेर कांयच फुडें एक्शन घेवंक ना ते भुरग्यांक एक इंटिमेशन दिलां की तुजें एप्लिकेशन एक्सेप्ट जाला, रिसीव जाला, रिजेक्ट जाला, स्क्रुटनी जाला, कांय ना. अकस्मात 11 ऑगस्ट ह्या वर्साचे एक जवळ जवळ एक 15-20 दीस पयले तेंच्यांनी एडवर्टिजमेंट घाल्ले पेपराचेर की विदीन 12 दिसां भितर एग्जामिनेशन जातलें म्हणून आनी तेंचे ते एडमीट कार्ड आसता पळय ते तेंच्या घरा पावतले म्हणून थ्रू पोस्ट. आतां आमकां कोण येयलें की जे दिसा पळय ते एग्जामिनेशन जालां ते दिसा ते 50% सोड म्हाका दिसता एक 450 भुरगे पासून आन्सर एग्जाम आन्सर केला तेंच्यांनी. सो आउट ऑफ 1800 1800 भुरग्यांतल्यान 450 भुरगे एग्जामीक येता पळय ते पळोवन आमकां खंय तरी दिसलें की हे एक रॅकेट म्हणून. आनी आमी चार्ज कोत्ता, आमी निशेध कोत्ता आनी आमी चार्ज कोत्ता की हे जॉब रॅकेट आनी हेजो कोण किंग पीन आहा पळय तेंकां ते जाग्यार हाडपाचें काम हेंचे हे म्युनिसिपॅलिटीन करूंक जाय. जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूथ काँग्रेस गोवा. सो आयज आमी बेजिकली NSUI हेडेड बाय आवर प्रेसिडेंट नौशाद चौधरी and GPYC, that is Goa Pradesh Youth Congress, headed by Vivek De Silva, who is our Vice President, and Mr. Savio Coutinho, who is the convener of Margaon Block Congress. We had come to Margaon Municipal Council because we had found some discrepancies in the recent exam that was held by the MMC with respect to various posts, 12 or 13 total posts. वेल तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आयज इंटरनॅशनल लिटरसी डे. हाजी तुमकां परबी दिवपाची काय ना हो म्हाका प्रश्न पडटा, कित्याक गोंयांत सगळ्यांत चड लिटरसी रेट आसा. इफ यू कंपेर ऑल दी अदर स्टेट्स इन इंडिया 99% लिटरसी रेट आसा गोंयांत. पण तेजी आयरनी तुमी पळयात की गोंयांत तितलोच अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा, वीच इज 8.7 एंड वीच इज वन ऑफ द हायेस्ट इन इंडिया. सो एकी कडेन लिटरसी रेट खूब हाय आसा आनी अनएम्प्लॉयमेंट रेटूय खूब हाय आसा. सो खंय तरी सरकार फाटीं पडटा असल्या गजालींनी. लोकांक दे आर नॉट एबल टू गिव एम्प्लॉयमेंट, which is exemplified by the recent exam that was held by the MMC, in which around 1,700, more than 1,700 students had applied for this exam, but less than 50% appeared. So खूब वायट दिसता म्हाका हे तुमकां सांगपाक की खंय तरी हे जे आमचे राजकारणी बसला पळय ते फक्त आपल्या सोयऱ्यांक आनी आपल्या वोटर्स आनी आपल्या लोकांक फक्त तांकां जॉब दिवपाक बसला ते. The unemployment rate is 8.7. That is double the average of national unemployment rate. And we are unemployment rate, we are highest, second highest state in the country. हे आसतना जेन्ना 13 पोस्ट डिक्लेअर जाल्ले, हांव तुमकां मातसो फाटीं व्हरता. 2023 43 पोस्ट वॉज डिक्लेअर्ड बाय म्युनिसिपालिटी 43. मागीर तेजे मागीर हे स्क्रॅप केले. कित्याक तेन्ना तो DMA हेडेड बाय अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री विश्वजीत राणे ताणें पत्र बरयलो आनी सांगपाक लागले हांकां रद्द करात आनी स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. सो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान थ्रू हे रिक्रुटमेंट जावंक जाय म्हणून हेंचोच मिनिस्टर सांगता. मागीर एका वर्सा नंतर हेंच्यांनी परतून नोटिफिकेशन काडली ऑफ 13 पोस्ट आनी हेतून विदाउट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हेंच्यांनी प्रोसेस चालू केलो. जाल्यार कित्याक आमी विचारलें कित्याक, तो म्हणटा CMन स्टेटमेंट दिलो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस की लोकल बॉडीक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लागना. आमच्यान विचारलें तर लागना दाखय, करस्पॉन्डन्स दाखय, शो द परमिशन फ्रॉम DMA की तुमकां सांगला की गो हेड विदाउट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. हेंच्या कडेन परमिशनूच ना. तो हे दाखयता हेंच्यांनी पिक एंड सिलेक्ट पॉलिसी चालू केला. पिक एंड सिलेक्ट म्हणजे जे 5 कायदो बदलून जसो ह्यो चेअरपर्सन जाला, शो ऑफ हँड्स करून चेअरपर्सन जाला, तो 5 कावन्सिलर त्या वटेन गेला. तांच्या लोकांक हे वाटपा खातीर जे पोस्ट हेंच्यांनी सिलेक्ट एंड पिक केलेले आहा ते डायरेक्ट सिद्ध आता. समज हांकां ट्रान्सपरन्सी धरूंक जाय आसली जाल्यार दे हॅड टू कंडक्ट दीस एग्जाम थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. सावेव कुतिनो मडगांव, सावेव कुतिनो आनी कितें म्हणटा पळय हेंच खरें मडगांवान. सावेव कुतिनो कितें म्हणटा पळय हें सगळें मडगांवान खरें, बाकी सगळें फटींग. सावेव कुतिने पूर्ण खबर आहा दामोदर शुक्ल ह्या कदाचित बघून कितें काम करता ते, कितें काम करता आनी कितें काम करता सावेव कुतिने सगळें खबर आहा. ह्यो सगळ्यो पॉलिटिकल मायलेज घेवपाचें हें फटींग तें फटींग हें फटींग कोणाक सांगता. हांवें तुमचें सगळें सांगलें तांकां कोर्टां वता मरे चॅलेंज करा म्हणून कोर्टां वचून.
दामोदरकर शिरोडकर फोटिंग म्हणून करपाक बसले ना. एक 20-30 जाणां घेवन येयले, मॉब घेवन येयले म्हणून कितें हांव हांगा भिवपाक येयला कांयच. 11 पोस्ट जे आमी एडवर्टायजमेंट केल्ले, हे 11 पोस्टां 1700 सुमार आमकां एप्लिकेशन आयली. 1700 एप्लिकेशन जेन्ना आयली ती स्क्रुटनिंग करपाक आमकां मोर देन 5-6 म्हयने गेले. ती स्क्रुटनिंग करपाक आमी इतले बसून केलें जे थोड्या पोस्टिंगाचे थोड्या डॉक्युमेंट हें आशिल्ले ते ती बसून आमी थोडी एक्सेप्ट केली. आनी आमी रिक्रुटमेंट रुला प्रमाणे 11 पोस्टांतले 5 पोस्ट जनरल, 2 पोस्ट OBC, 2 पोस्ट ST, 1 PH कितें फिजिकल हँडिकॅप, PH म्हळ्यार फिजिकल हँडिकॅप, तोय बी कितें ब्लायंड, दोळ्यान दिश्टी पडना तो. ह्यो सगळ्यो क्रायटेरिया घालून आमी पोस्ट एडवर्टायज केले. कित्याक रिक्रुटमेंट रुला प्रमाणे कायद्या प्रमाणे सगळे कॅटेगरी नाल्यार आमगेले कोण सोयऱ्यांक घालपाक सगळे पोस्ट जनरल भितर नाल्यार OBC भितर घालपाक जाले. तशेंय केलें ना. सगळे 5 जनरल, 2 OBC, 2 OBC, 2 ST, 1 फिजिकल हँडिकॅप आनी 1 EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनांतलो. अश्यो 5 कॅटेगरीचे 11 पोस्ट आमी हें केले. आतां तातूंतल्यान आमी 1700 कितें एप्लिकेशन आयिल्ली पोस्टाची धरून म्हणजे एम्प्लॉयमेंट कार्डा धरून आमी सगळीं पोस्टां पोस्ट केली. तांचे म्हळ्यार कितें 50 आनी एग्जामीक कितें जाता 1600तले 700 हांगा 80 कितें तरी 750 कितें तरी एग्जामी भुरगीं बसलीं. आमी कितें आमकां पूण आमी 4 पेपराचेर घातलें. आमी अशें पोस्ट 23 तारखेर एग्जामा तातूंत क्लियर कट म्हणले कारणान पेपराचेर कोणाकूय समज मेळूं ना जाल्यार तुमी म्युन्सिपालिटीन कलेक्ट करपाक जाता. पोस्टांतल्यान आमकां 7 काय 8 कितें तरी पोस्टांतल्यान आमकां लेटर परत धाडली की आमी हें आमकां हे एप्लिकेंट मेळूं ना. तातूंतल्यान आमी 4 जाणांक फोन करून हांगा आपण हाडले आनी तांकां दिली. प्लस 25 एग्जामीचे 23 तारखेर ऑगस्टाक एग्जाम जाल्ली पळय, ताजे 23 तारखेक एग्जाम जाली. थंय आमी 25 जणांची टीम गेली आमची. आमी तो गोवा बोर्डाक दिल्ले सगळें तयारी करपाक. आमी तांकां 7.5 लाख रुपया फी भरली गोवा बोर्डाक. इतलें करप एग्जामिनेशन सेंटरांतल्यान बी तें करून सुद्दां आमी 25 जणांची टीम गेली आमची. आनी फॉर्मेट तयार केलें. जंय खंय भुरगे टायमार तर पेपराचेर वाचून तर टायमार तर ते आमी थंय येतले जाल्यार थंय तांकां अशे कितलेशेच लोक ते आयले. आमी 5-5 जणांची टीम करून थंय जे दवरली आनी थंय आमी तांकां एग्जाम बसोवपाक दिले. आतां थोडे पोस्टांतल्यान कोणा लेटर धाडली पावूना हे आमची क्रायटेरिया भितर येना. हें आमची क्रायटेरिया येयला. तांचे एलिगेशनां तुमी खंय कावन्सिलरांनी खंय व्हरून घरा कडेन व्हरून लेटर दिल्या. एक लेटर आमी कोणा पर्सनली कोणा हँड ओवर केलें ना. कितें एलिगेशन करता आनी कितें हांव आयकून घेवपा येना. तेंची म्हणणी कितें जाता? तांचे म्हणटा तें कितें तांकां कोणा पावना खंय परती तांकां परती एग्जाम घे अशें म्हणून आसता. परती एग्जाम घेता हय अशें म्हणून जाता. ते कितें टायम दिवन गेले न्ही 1 म्हयन्याचे नाल्यार पॅरलायज टायम असले टायम खूब पळयले हांवें नाका तें करपाचें न्ही. नाका तें बळी पडपाचो चेअरपर्सन ती आख्खे मडगांवकारांक खबर आसा चेअरपर्सनान कितें केलां कितें ना ते पॅरलायज करता म्हणटाले. प्रेसाकूच विचारता फक्त तुमची कॉसेस आहात करून पळयात. मडगांवचे कदराच्या चेअरपर्सनान बरोवन दामोदर शिरोडकर कितें बारें केलां कितें वारें केलां मडगांवच्या दामबाबाक खबर आहा. तेणी हांगा येवन पॅरलायज करता म्हणल्यार म्युन्सिपालिटी तुमी ओगी रावतले. तुका दिसता कितें पॅरलायज करतले? कितें इशू कितें खंय कितें उलोवप बोल. तेंच्यांनी म्हटलं की फक्त 14 दिसाचो टायम पिरियड मेळ्ळा पोस्टांतल्यान लेटर पावपाक आनी भुरग्यांक अपियर जावपाक. 14 दिसाचो टायम इज सफिशियंट. हेच्या पयलीं 8 दिसांनी पसून धाडले आसता. 14 दिसाचो टायम सफिशियंट. आमी गोवा आमी पळय कावन्सील इज ऑटोनॉमस बॉडी. आज पर्यंत ह्या म्युन्सिपालिटीक पोस्ट भरल्या पळय हे पोस्ट कावन्सिलान भरल्या. एग्जाम चेअरपर्सन DMA एग्जाम म्हणून घेताले. सो हांवें ती कॉन्ट्रोवर्सी नाका म्हणून हांवें एजन्सी आपण गोवा बोर्डाची आमी 7.5 लाख रुपया भरल्या मरे तांची फीज. तांणी लेटर धाडला. तुम्ही ते पोस्टाचे दाखयले तेजे 14 तारीख आसा. 14 तारीख मागीर 15-16 सुटी आसली आनी तुमचेर कितें तरी एलिगेशन जाता अशें दिसना तुमकां हेजेर? पळय प्रत्येकाक एलिगेशन करपाक अधिकार आसा. आमी खंयच फ्रॉड केल्ले कडेन ना. आमी तरी आसतना रिस्क घेवपाक लागून म्हणून 4 पेपराचेर एडवर्टायजमेंट केल्या. 4 पेपराचेर पेपरार घाला प्लस आमच्या वेबसायटीचेर घाला.
अरे एक शिकिल्लो भुरगो कोणी हांव आतां म्हणटा म्हाका अजाप दिसलें तें कित्याक इतले लोक कित्याक आयले ना आज 7:30 सगळेच लोक थोडे लोक एप्लाय करता थोडे लोक एप्लाय एग्जामी आयले नासले आतां तातूंत भितर म्हाकाय दिश्टी पडलो एक घरांतल्या 3 जाणांनी पसून एप्लाय केलो मागीर प्रत्येक जण हे करतात रे हाजोर असं ना की आम्ही 700 जाणां 400-500 आम्ही इथे लेटर धाडना तुम्ही पोस्ट हाऊस इन्क्वायरी करा मरे आम्ही जर फ्रॉड केला हांव ताका सांगलें पोस्ट हाऊस इन्क्वायरी करा म्हणून आज सकाळी पसून हांवें आतां ओपन सांगता तो म्हणटा 8 सकाळी धाडला खंय तुवें आमी डेली फॉलोअप करता ते दिसा पोस्टार अशी करून आमकां 8 काय 9 कितें लेटर आमकां पोस्टांतल्यान आमकां धाडून दिली ही आमी आमकां हे मेळुना म्हणून कळ्ळी आनी तांकां 4 जाणांक मागीर फोन करून हांगा दिल्या ते कितें म्हणटाले DMA परमिशन कितें ना परमिशन डीएमए परमिशन पयलीं घेतली